Untuk sentosa asbota Sumya mandiran tiarik tanah Belidan betong kaya Upkara kergadita Nitaram kakar mun berta Nitaram kakar mun berta Satking somya Ayla tuझे सशी Ciddayin yudakır Favo nay monogami Somya tuझे burgi Bukshi tu amchi pat kichini Unto santo samka asbogda Somya mandiran tiarik tanah Betong kaya upkara kergadita Nitaram kakar mun berta Nitaram kakar mun berta भावना बहिणीनो निजाकी वर्तो संतोष आजम काम भक्ता कित्याक आमचो आयच्या प्रधान याजक बाब दी फर्नांडीस ताज्या ताजो जल्म दिसो संभ्रमता हर एक भुरग्या संवसारांत आसल्या आयल्या वेळार आवोवपाक संतोश जाता तशेंच मुखार जिवितांत ताजे संगता तसो बरेपण भोगल्यांक संतोष भोगता आज आमी संतोशान आमचो बाब दी फर्नांडीस जल्माचो दीस संभ्रमता आनी आयच्या शुभ बर्थेन सांगल्या बरी तुमी संवसाराचे न्ही बाप दी फर्नांडीस देवान विन्सन घडलो संवसारांत आसलो पूण संवसाराचो न्ही हें तसलें जिवीत सारूंक गरजेची कृपानी आदार सरस्पो देव ताजेर वचून दी ताचें जिवीत संवसाराक लब्धलें नासतना देवाक लब्धलें जावं दी आनी ताजे मुखांत जायतें बरेंपण ह्या संवसारांत जावं दी म्हूण आमी मागया ताका आमी आयचे जल्मदिसाचे उल्हास पडितना मेसाच्या पयल्या जेवणार प्रत्येक तरान ताजे बसत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी देवा पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजूच्या पाटला उदारी जावन जियोंक ह्या जिवितांत जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतना प्रत्येक जावन जायते फावटी आमकां ऑपोजिशन हेरांत हांव विरोध कोण जावं पुरो आमच्या कन्विक्शना लागून जेजूचो फाटलाव आमी करता त्या देखून आमकां विरोध पण मेळटना तें सोसूंक आमी फाटीं सरिल्ल्याक आमी भोगसाने मागया आनी तशेंच सदांच सदांचे शिस्त जावन जियोंक जाय असची मजत मागया आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव फातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायते हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka
सासनाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचे जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमर जीन जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल पॉल दर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राईकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रीक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले 6 भाव तिमोथीक भोव चड मानतले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक म्हूण जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रीक म्हूण त्या गांवच्या 6 जुदेवांक कळीत आसले. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहारान शहार ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांत धर्मदूतांनी आनी मलगड्यांनी घेतलेल्या थारावा विशयान भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळीचे म्हणून तांकां सांगतले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तीर जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून केले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेले. मिसियाचे घडी सरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे घडी सरशिल्ल्यान पाशर जावन ते त्रोआसा गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियाकार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमो कर. हे दर्शन ताणें देखतच तांच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर हे. देवाचें उपकार. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. सर्वेश पुरुष देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक, ताच्या इंडाचो शिलियो. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. आमचो सर्वेशपूर कितलो बरो, ताची कृपा युगा युगांतराक. ताचे विश्वासीपूण संततीचे संततेक बळटा. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वी. क्रिस्त सांगाता, जर तुमी जिवान जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुमी आत्रेकून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, देखून तुमी संवसारांत हांवन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगलां ताचो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतरांक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतरांकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हे सर्व तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखनात. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू. फाल्यां आयतार न्ही वयल्या आयतारा जेजूच्या स्वर्गरावणाचें फेस्त आमी करता. त्या देखून ह्या फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव न्हू जेजू आपल्या सिसां मदें आसचो ना, तर तांणी कशें ह्या संवसारांत समका जैगी म्हणून आयच्या आनी उरिल्ल्या दिसांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. सांजवां प्रमाणे जेजून निमाणे जेवणार आसतना ताणें एक व्हड एक सेकोंड दिली. 5 अध्याय आसात. जुवांचो वांजेल 13 17 पर्यंत निमाणे जेवणा वेळार जेजून दिल्ली ती शिकवण, जीजस लास्ट वर्ड्स टेस्टमेंट, ताची विलती देखून कशें पळय इस्रायलगार पात्रियार्क राय प्रावादी आपल्या सिसांक आपोवन तांणी कशें समक जैगी म्हणून तांकां ते शिकवण दिताले आनी लास्ट उतरां ती तांकां सांगून तुमी तशें जियेजय म्हणटाले. तशें जेजू आपल्या सिसांकान घेवन ह्या पुरबायची उतरां तो उलयता. 3 संगत्यो आमी उडासा दवरच्यो. जेजू ना तरी कुडीच्या दोळ्यांनी तो दिश्टीक पडना तरी आमकांय तें लागू जाता. कशें आमी जेजू आसा म्हणून समक जाय आनी पळयत गी म्हणून हे 5 अध्याय आमकां सांगतात. पयलें, जेजू मेजारतान उठलो आनी सिसांचे पांय धुले. साकरा भशेन तो समकलो. सेवाक न्हय, सामकार. कशें हांवें केलें गी तशें तुमी एकामेकाक करी जाय म्हणटा. देखून जर तर आमी जेजूक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजींत, आमच्या समुदायांत पळय जाय तर एकामेकाची साकरा बरी सेवा आमी करी जाय. दुसरें, एकामेकाचो मोग करा. नवो मंदमेंत हांव दिता, न्यू कमेंडमेंट. पोरण्या उपादेशांत कितें म्हणटाले वैजेच्या काळार, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. रिटेलिएशन. तूं म्हाका 2 मार दिल्यार हांवें तुका 2 मार दिता. तूं म्हाका 8 पांय दिल्यार हांवें तुका 8 पांव दिता. पूण जेजू कितें म्हणटा, नवो उपादेश, कोण पळय तुमचो द्वेश करता, कोण पळय तुका दग दिता, कोण पळय तुजो वैरी आसा, तांचो तूं मोग कर. तें क्रिस्तांवांनी मात्र करूंक जाता. क्रिस्ताच्या फाटलादारांनी मात्र करूंक जाता. देखून तो नवो उपादेश. कोणाकच तुवें बाधा करूं नजो, कोणाकच तुवें वायट करूं नजो. तूं का तें वायट करतीत, पूण तूं तांकां बरेंच कर नोस. देखून जावन असो हो नवो उपादेश. आमी अशें समकल्ल्यान क्रिस्ताक परतून आमी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत नव्यान आसा करता. तें क्रिस्तान केलां तशें देखून ताच्या फाटलादारांनी करूंक आसा. आनी निमाण्या मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी जेजू सांगता जियेत जाय.
जेजू कशें आमी आसा करचो. फाटल्या हप्त्यान तुमी पळयलें हांव जावन आसा दाखवाल तुमी फांटे कशें फांटे दाखवालीक लागून एकच आसात गी आनी पळ दितात गी तसलें पळू आमी दिवंक आसा. तर मगाच्या भावांनी भयणी जेजून सांगलें ती उतरां निमाण्या जेवणार आमकांय लागून जातात. आमकां कुडीच्या दोळ्यांनी तो दिसना पूण आत्मीक दोळ्यांनी भावार्थान जो कोण जेजूचो फाटला करता ह्या संवसाराचो न्हय. कित्याक तांचें वर्तन नडतें दुसरेंच. ह्या संवसाराचो कितें करता दोळ्याक दोळो दांताक दांत. जेजू फाटलाव करचो तशें फारीकपण काण घेना मोगूच तो करता. ह्या संवसाराचो न्हय तो देखून आमी एक नवो संवसार रसयेत आनी तो जावन असो मोगाचो शांतीचो आनी समाधानाचो. आमेन. Sporitajcia vortia visa, canico घेऊन आम्ही आयल्या बापा. ओपुंदिता vortia मोगान तुका, स्वीकार तू कर ये बापा. स्वीकार तू कर ये बापा. उंडो गोवासो वायदा कासो volvontiso आमच्या कसासो. उंडो गोवांसो वायदा कासो volvontiso आमच्या कसासो. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामा संक्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामा संक्रिस्ताच्या. भाऊ बहिणीनो आम्ही भेटूंचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या नावात सर्वेस्वर मानके. सर्वेस्वर आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी होगडायन जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरो सर्ग आनी संसार तुझ्या वैभवान. पण सर्गेन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. पण सर्गेन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Havarta so good pargatuya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदाराक आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाची माये सांगती, भगिवंत जुजे निश्कळवंत पती, भगिवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. ह्या संवसारांत जें आमचें जिवीत आसा, देवाक मानूंचें तसलें जावं आनी जेन्ना हेरां जावन ताका विरोध कोण व्यक्त जाता तें फुड करचें तसलें धैर्य आमकां मेळो. जेजू खातीर जियोंक जाय अशी कृपा मागून ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा आसा स्वर्गाच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजे कुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कडच्यान सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे परमणे आमकां सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोग सुकुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो जावन आसा जेजू सदांच आमचे संगी जियोंक आशेवचो नवो संवसार बांदून हाडूंक आमकां आदार दिवचो आपल्या कुडी रक्तान आपल्या उतरान आमकां तो पोसता आमच्या संगीत रावता जवनाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्त सुभागे तुझे पितरां अशें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जीवितासो उस्वार संसारासो सोमी जेसू मोजो दैवी काणान पोसो आत्मिकतान बागोसो एक मातास्रो मोजो जेसू गवळ्या गवळ्या जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं भाव म्हाका जेजू गवळ्या गवळ्या तूं जीवित म्हाका
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कसरा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाखणता. आपणाक चरण दसे म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान तुझ्या एकल्या सपुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सार काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवेशांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे बरी फळे माये, खतमतले अंकवारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परतले, आणि तू तांकां पावली. आतांय तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीयेन आणि थीर भरवशान तुजे सशी आमी येता, आणि आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उडास कर ये बोव दयाळी अंकवारी मरये. तुझ्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुझी मध्यस्थी सोदुल्लो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन धैर्य खान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातये आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणे आयक, आणि हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. नमान मोरये, कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवान मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां दिव्या. ए भगवंते मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडापातयेन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून, आणि आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आणि मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीन आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोगाचेनो, दिनवासनेची 2 उतरां. आमकां हर एकल्याच्या वाडवळेक मोग भोव गरजेचो. आज प्रत्येक जावन म्हजो मोग केल्या सगळ्यांक, प्रत्येक जाण म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक आनी म्हज्या कर्मेलीत व्हडदीक हांव दिनवासतां. जायतो मोग म्हजो केला सर्वांनी. उतराणांत देव बरें करूं म्हूण सांगू. कित्याक कितलेशे फावटी म्हाका सांगात देव न्हू,
अनकंडिशनल जावन म्हजो मोग केला आनी हें म्हज्या काळजांत आसा सुमेस्तांक म्हज्या जिनियेचो वांटो जावन आसल्या सुमेस्तांक दिन वस्तां प्रत्येक जावन आज सहभेटवणी केल्ल्या आमच्या प्रोविन्शियल आनी तशेंच फादर विनोद सेक्रेटरी तशेंच फादर लॉरेन्स आसा आमचो आदलो प्रोविन्शियल आनी दियोकोण आसा नवो याजक आसा आनी तशेंच हांगा आसच्या तुमच्या सुमेस्तांक काळजांत हांव दिन वसपटयता देव बरें करूं गोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाढते आमकां परवशाची घे देवते बाग मरयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा आवयतरी आमवार आमचे सर्वे सांच्या देव सांसोच्या गोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागी सरया तिच्या मोगान वर्ते आमकां परवशाची मोगाळ पुत्रा सोरे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन